म्हणलें की होलसेल फिश मार्केट नवें बांदपाचो जो प्लॅन GSIDCन केल्लो तो परत जाता तितले बेगीन GSIDC कडेन उलोवन एक्सपेडिट करून घेवचो आनी तातूंत भितर जे पळय कोल्ड स्टोरेज प्रपोज केल्लें ते GSIDC तांकां सांगून ते बेगीन जाता तितले म्हणजे स्टार्ट करचे तांचो प्लॅन बीन GSIDCन केल्लो आसा आमकां प्रेजेंटेशन बी दिल्लें. दुसरें एक विशय म्हणटा तो होलसेल फिश मार्केट कलेक्टरान परमिशन दिला PDAनी ठरयल्लें ओपन करपाचें पूण अजून तें ओपन जायना. ताज्या खातीर हांव सांगलां चेअरमॅना की आमकां तो रेव्हेन्यू जो मेळटा तो रेव्हेन्यू वता रेव्हेन्यू मेळना सद्या काय झिरो रेव्हेन्यू जाला अशें. हातांतल्यान मागीर भायर कोण रस्त्यार विकता आनी कितें विकता एटलिस्ट होलसेल फिश मार्केट जर स्टार्ट जालें न्ही जाल्यार नुस्तें लोकांक सवाय मेळटा अशें सगळ्यांचें मत आसा. ते कशा पद्दतीन तांकां रेट जाल्यार रेट वाडोवन लावपाक जाता टेंडर काडपाक जाता कलेक्शनाचें अशें कितें प्रोसेस करपाक जाता अशें सांगलां मातशें बेगीन जाता तितलें करचें. तेंचें म्हणणें की ते गाडयो रजिस्टर जावपाक जाय म्हणून. ते गाडयो हाजे पयलीं रजिस्टर हे मार्केट आतां इतले वर्सां चलतालें गाडयो रजिस्टर जावपाचें ते गाडी भितर येता आतां रजिस्टर जावपाक गाडयो कशी रजिस्टर केली येता ते एकच गाडी येता अशें जाता. ते मार्केट आमी जेन्ना पयलें मार्केट केल्लें इट वॉज एक एसेंब्लिंग सेंटर तातूंत सगळे गोंयकार बोटकार तुगेले रापणकार जाल्यार तांणी हाडपा जाता कोणेय हाडपा जाता नुस्तें थंय हाडून तें विकपाचें अशें. हांवें तांकां सांगलां म्हणटरी एक की फॉर्मेलिनाच्या नांवान खूब हाजे पयलीं बोवाळ जाल्लो आमी एक टेस्टींग लॅबोरेटरी स्टेट ऑफ द आर्ट टेस्टींग लॅबोरेटरी घालपाचें सगळो अरेंजमेंट केल्लो. आज मेरेन सरकार हो फॉलोअप करना. काल ताणें एक लॅटर दाखयलो काल तांकां लॅटर आयलो की ती सायट सारकी न्ही म्हणून जाल्यार नवी सायट आसपा जाय. पूण हे पावसान नुस्तें आयलें आनी तें सगळ्यांनी ताका टेस्ट करपाक सरकाराच्यान जालें ना जाल्यार हांव हो इशू करतलो. कित्याक टेस्टींग 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 म्हणून आतां 2 वर्सां जालीं. हांवें लॅब घालपा खातीर सुरेश प्रभू हांणी फावंडेशन स्टोन घालो. आज मेरेन टेस्टींग लॅबोरेटरी कित्याक जाय आनी फक्त प्लॅन पास करपाक PDA आहा टेस्टींग लॅबोरेटरी करपाक ना. नुस्त्याची जर ओरिजीन सारकें पळोवंक जाय आनी गोंयचे जनतेक सेफ जेवण दिवपाक जाय जाल्यार टेस्टींग जावपाक जाय. आज आमगे SGPDA मिटींग आहली आनी मिटिंगेक आमगेले थोडी प्रपोजल आहले आनी मेन प्रपोजल म्हणटा ते आमगेले SGPDA मार्केट डेवलप करपाक. ही पयली GSIDCचे प्लॅन केल्लो आनी आमी चलयता तो प्लॅन म्हळ्यार मागीर मदें सजेशन येयलें ती फिशरीज डिपार्टमेंटाक ट्रान्सफर करपाक लँड तांकां ट्रान्सफर करपाक आनी ते सेंट्रल फंड आसल्या ही फिशरीज मार्केट करपाक आनी ते आमगेले सगळे मेंबरां अपोज केलें आमी लँड ट्रान्सफर करपाक आमगे कोण रेडी नाय आनी ताका लागून आमी डिसिजन घेतलें हें आमी डेवलप करपाक थ्रू SGPDA आमी ही लँड डेवलप करले आनी मार्केट आमी करपाक म्हणून. तेजे आज आमगे उलोवप जालां म्हळ्यार आमी डिसिजन घेयलां पयलें GSIDC कितें केलें तें चोवपाक. तेणी प्लॅन करून आमकां हिंगा दाखयल्लो तेंगे तेंगे खंय पावले तें चयतले आनी थिंगा आमी एक हें घालपाक केलां कितें कोल्ड स्टोरेज. पयलीं प्लॅनाचे कोल्ड स्टोरेज घालूं ना आमी आतां डिसायड केलां एक कोल्ड स्टोरेज घालपाक थिंगा लँड आमकां थोडें थिंगा हें करपाक एक 1000 लँड घेवपाक आनी PPPचे दिवपाक हें एक आमगे डिसिजन जालो आहा. दुसरें आमगेलें 3000 स्क्वेअर मिटर लँड आहा हिंगा ऑपोजीट ओपन स्पेस आहा थिंगा ही आमी डेवलप करपाक गेलां कितें थिंगा एक प्रोजेक्ट घाताय शॉप्स एंड ऑफिसीस आनी आमगे मार्केट ऑफिसां SGPDAचें तेंय आमी थिंगा शिफ्ट करपाक एक लागो ही लँड आमी डेवलप करपाक डिसिजन गेलो आहा तो ऑपोजीट इगल वेअर हाऊस आहा तेजे ऑपोजीट आमगे रिसेंटली ते फिलिंग जालें थिंगा ना हें लँड आमगे ओपन स्पेस आहा न्हू त्या कॉर्नरार आमगे 3000 लँड आहा आनी रेस्ट 10-12,000 कितें आहा तें आमी पेवर्स घालपाक ते MP फंडाचे सगळें जालो आहा तें काम स्टार्ट जातलें हिंगा आहा. ते एक जालें दुसरें दावली प्लॉट्स पोंडा दावली आमगेले SGPDAचे प्लॉट्स आहाय जायतीं वर्सां जालीं थिंगा SGPDAन डेवलप केल्लें पूण थिंगा थोडो पंचायत कितें इश्यू आहा तेका लागून तेंगे प्रॉब्लमा लागून ते सेल केलें नाय. थोडे हेका दिल्ले बिल्डराक दिल्ले आनी थोडे SGPDAक आहाय. बिल्डराक तेगे आहाय ते तेणें चडशे सेल केले आनी आमगे आहाय ते तशें आहाय कित्याक हेणी पंचायतान आमकां फायनल NOC दिली ना. आमी काल डायरेक्टराक मेळ्ळाय आनी ही NOC आमकां दिवपाक तो करतलो डायरेक्टर दितलो आनी हें केलें म्हणटकीर आमी ते प्लॉट
सेल करतले आनी हे पयशे आमकां हिंगा हे मार्केटा यूज करतले. दुसरें आउटलायट डेव्हलपमेंट प्लॅन ODP ही ओपन करपाक गेले. आमकां जायतीं ऑब्जेक्शन येयलो हांवें पयलीं केलो आहा तेजेर. हे ऑब्जेक्शन हांवें ते आमी धाडटाय आमगेले CTP धाडटाय आनी मागीर ते आमकां कितें करपाचें सांगतले ते प्रमाणे आमी मागीर नेक्स्ट मिटिंगेक डिसिजन घेतले. तेजे भायर आनी एक आमगेलें हें बिल्डींग आहा तें हेजी एक केस चलताली. डेव्हलपरान आमगे पॅसेज आहाय थिंगाय ऑफिस केल्लें कोण शॉप केलें सेल केलो हांवें. ती केस चलताली TCP बोर्डा कडेन. तेगेले ऑर्डर येयलो आहा आमकां ते ओपन करपाक. तें एक आमगेलें डिसिजन जालो आहा. आतां फिश मार्केट सध्या बंद जाला पळय तेजेर मातसो सध्या इशू चालू आहा. लोकांक फिश म्हणटा मेळना म्हणटा. एक्झॅक्टली कितें रिजन तुमी बंद दवरला ते? फिश मार्केट ते आमी आमच्यांक सांगलेलें थिंगा तुमगे वेहिकल खंयचे पळयतले त्यो रेजिस्टर करया म्हणून आमचे कडेन. आतां तेंगे वेहिकल येता खंयचे वेहिकल येता खंयसो येताय त्यो कोणाक खबर ना. खंयसो फिश हाडटाय ते आमगेले आमी ट्रॉलर ओनर्स बोट ओनर्स आहाय तांकांय सांगिलां तुमी खंयचे बोटीचो नुस्तें हाडटाय ते आमकां हिंगा रेजिस्टर करया आनी थिंगा बरोवया फॉर्म करून दिल्ली. आनी तांकांय सांगलेलें ती आतां सगळ्या बोवाड जालो आहा ही फॉर्मुलेना फिश सारकें न्हू म्हण. ताका लागून आमी हें केलो आहा तांकां फॉर्म दिला तुमी खंयसो फिश हाडटाय आमकां वेहिकला नंबर दी आनी केसो फिश खंयची स्टेटीचो हाड तें आमकां कळपा जाय. म्हळ्यार तेणें आज पासून रेजिस्टर केलें ना. काल पयर हांवें हें चयलो विडियो धाडटा चयल्लो तेंगे तो प्रेसिडेंट आहा तो इब्राहिम म्हणटा आमी रेजिस्टर करूंक लायली आमी केलें म्हूण पूण आज पासून कोणें केलो ना. एक देखून गाडी केलो ना. तेणी त्यो गाडी रेजिस्टर केल्यो जाल्यार आमकां फिश खंयसो येता ते कळटली. आमगे गोंयच्या लोकांकूय कळटली. आमकां जाय लोकांक कळोलें खंयसो फिश येता केसो येता तें तांकां कळों जाय आनी तांकां बरी फिश मेळो जाय. इवन ते कांय मेंबरांचें सुद्दां म्हणणें आहा की थंय स्पॉटार गाडी रेजिस्टर करून घेवचें म्हणून. PD मेंबराचे फकत तांकां दोग जाण आमगेले MLA एक विजय सारदेसाय आनी एक दिगंबर कामत दोगांय गेलें सजेशन आहा तें ओपन करचें आनी तांकांय फिश हाडून दिवचें म्हणून हिंगा. पूण आमगे हेर सगळे मेंबरांनी ओपोज केला तांकां आमी फ्रिली भितर घेवपा न्हू कित्याक रेजिस्टर करून येयली आमकांय कितें इनकम येवपा जाय. टेस्टींग लॅबा आमकां काली लेटर येयल्या आजची मिटिंगूच घाली ना तेणी लास्ट मिनट आमकां सांगिलां मिटिंगेक घालूंक मेळो ना. इल्ले पयलीं हिंग घालपाक केलोली चिकन आहा थिंगा चिकन स्टॉल आहा थिंगा. मागीर तेणी पयलीं बॉडीन विजय तेणी ती मिटींग व्हरपाक केली होलसेल फिश मार्केटाक. मागीर तेणी ती रिजेक्ट केली ती सुवात बरी ना म्हणून अनहायजेनीक आहा म्हणून आनी परत हिंग करपाक गेल्या. आतां आमकां काल्ली लेटर येयल्या हिंगाय सुवात ती सारकी ल्हान आहा 500 आसलो ती तांकां 1000 जाय म्हणून. आतां आमची खंय लँड आमकां खंय 1000 मेळटा तें चोयताय आनी तांकां लेटर करतले.